सैमाच्या संरक्षणाचो विचार करून कर्नाटकान आपले वटेनचो तामनार वीज प्रकल्प रद्द केला, पण गोय सरकाराक मात सैमाचे पडून गेल्ले ना असो आरोप विरोधी आमदार विजय सरदेसायान केलो। गोय सरकाराक खबर आसा हो प्रकल्प फुडें वचचो ना म्हूण, तरी लेगीत रानां काबार करून हो प्रकल्प पुराय करपाचो सरकाराचो उद्देश आशिल्ल्याचे विजय सांगता। 3 लिनियर प्रोजेक्ट्स जे सारके गोंय काबार करपाचो प्रोजेक्ट ते केल्ले, कोळसो हायवे ते कितें एक्सपान्शन हो तामनार आनी हे आमचे एनवायरमेंटलिस्ट आहा जे हे हाजे खातीर झगडल्या तांचे केसी आहा। आज दे हॅव बीन विंडिकेटेड that their stand that this project was wrong, it was anti environment, it was anti Goa हे इस्टॅब्लिश जाल्ले आहा। कर्नाटका सरकारान गोंयच्या सरकाराक दाखोवन दिल्ले आहा। अजून मेरेन गोंयचो सरकार ताजेर कांय उलयना। आज सगळे तुमी बी इलेक्शनाच्या हातून पडल्या, इलेक्शनान इतले गुंगेन वचूं नाकात। मेन म्हणटा ते पर्यावरण। फाल्यां जर गोंय उरलें ना जाल्यार आमी उरचे ना, आनी आमी उरचे ना जाल्यार तुमी उरचे ना, हें तुमी सदांच तकलेन धरून घे। आनी हो प्रोजेक्ट हो एंटी गोवन हो स्टँड आमी जो पयलीं धरिल्लो हो आमचो स्टँड विंडिकेट जाल्लो आहा। आनी कर्नाटका गव्हर्मेंट काँग्रेसीचो सरकार ते सरकाराचो आमी स्वागत करतात आनी बरो स्टेप घेतला। इट इज अ स्टेप टुवर्ड्स टू प्रोटेक्ट द एनवायरमेंट, इट इज अ स्टेप टू विंडिकेट देअर स्टँड की जो पर्यावरणाच्या विरुद्ध वता ताजेर आमी एक्शन घेतले। तांणी एक्शन घेतले हाज्या मनशान हिस्ट्री एप्रुवलां दिल्ली ती। आज गोंयच्या सरकारान कांयच घेवंक ना। गोंयच्या सरकाराक खबर आहा तो प्रोजेक्ट फुडें वचचो ना म्हणून, जावन पसून आमचे रानां काबार करून हे मोळेंतल्यान ते प्रोजेक्ट व्हरून सोदतात।